सुधीव तुम आमका मेळोक रावलाय सर्गी सुधीव तुम आमका मेळोक रावलाय लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय लिपून तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वायणार येव तूं आमचें खाण जाताय उंड्या वायणार येव तूं आमचें खाण जाताय आमच्या मोगान बरो तुकाच तूं समर्पिताय आमच्या मोगान करून तुकाच तूं समर्पिताय नमो नमो जेसू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनास्या नमो नमो जेसू Sakramentam dam karakcia Jesu gduk tuka sangok ayaw Siniye Jesu gduk tuka sangok ayaw Tucitan buswon asyiw anggarawliyaw Tucitan buswon asyiw हमका मेळो तू ये जेजू ये हमका मेळो तू ये तुझे कृपेचे धन्य भंडार घेऊन ये तुझे कृपेचे धन्य भंडार घेऊन ये Namo Namo Jesu Krista Undia rupali ponasya Namo Namo Sodbondara Sakramentam dam karakcia Setau somya satau tuji gorsa Lagi setau somya satau tuji gorsa Tuje senggirawon bisetau jinie gorsa Tuje senggirawon bisetau jinie gorsa संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन संतोष जाता आम्ही घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्शा साक्षी तुका आम्ही तुझ्या Namo Jesu Krista Punya
मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, ह्या मंगळारा दीस परत ह्या पून तळार आमी आयल्या सोमयाचें आराधन करच्याक. आमच्या एकल्याच्या जिवितांत सोमयान केल्यांत सर विजमितां असरियां देखून ताका आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. ऑक्टोबर म्हयन्याची 30 आनी 1 तारीख हो म्हयनो आज मोरये संगी आमी सोंपयत आसतना मोरये मुखांत्र देवान आमच्या जिणयेन केल्ल्या सर उपकारां खातीर आज आमी प्रत्येक रितीन अर्गां दिवया. देवान ताच्या एकल्याच पुताच्या आवयक म्हणजे ताच्याच आवयक आमची आवय करून दिल्या. तिका आमी विविध नांवांनी आयकत आपयता जाल्यार ती मोरी एकच देवाच्या कुशेक संपूर्ण काल्तिमान घाल्ली मोरी आमकां आज आदर्श जावन आसा. तिका समर्पिल्लो रोजार मायेचो वो ऑक्टोबर म्हयनो आज आमी संपयत आसतना तिणें आराम केल्लें तें तरसाचें भक्तीपण आमकां सोमयाच्या सोडवणेच्या मिस्तेरांत वांटेली जावंक एक हातेर जावन आसा. तर मोरये माये विशांत इल्लेशें आयच्या आराधना वेळार आमी नियाळत आसतना तिचे मुखांत्र देवान आमच्या जिणयेन केल्ल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां दिता आसतना आज आमच्या कुटुंबांत आसच्या वडिलांचो उडास काडन तांचे खातीर प्रत्येक रितीन ह्या आराधना वेळार आमी मागया. तांतूय आमच्या आवयां पासत आयच्या ह्या आराधना वेळार मागूंक आमी प्रयत्न करया. अर्गां तुका सोमया जेजू, अर्गां तुका सोमया जेजू, ओगळाप तुका सोमया जेजू, ओगळाप तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, स्तुती तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू, आराधन तुका सोमया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्यानो आमची आवय आमकां केदाळाई मोगाची देखून फामाद देवशास्त्री कार्ल रानर हाणें सांगिल्लीं उतरां आमकां क्रिस्तांवांक दोगां आवयांचें भाग फावो जालां. एक ह्या संवसारांत जल्म दिल्ली आमची मोगाची आवय जाल्यार आनी एक जेजूची आवय. जेजून कुर्सार तावन आमकां तिका आमच्या ताब्यान दिल्ली जावन आसा. तर हांव आनी तुमी आज कितलीं बागी आमकां एक न्हय दोगां आवयचें भाग फावो जालां. तर मोरये मायेच्या देण्या खातीर आयच्या दिसा आमी विशेश रितीन देवाक अर्गां दिवया. खंयसर मोरी आसा गी थंयसर जेजू आसा म्हणलें आमकां कळीत आसा. मोरयेक आमच्या जिणयेंत विशेश स्थान आसा. जेजू उपरांतलें स्थान पवित्र सभा तिका दिता. तिका मान करूंक आनी तिची ससाई मागोवंक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. सांत आल्फोन्सो दे लिगरी मोरये विशांत अशें म्हणटा, फळ आशेवच्यांनी रुखा लागीं वचा जाय. जेजूक आशे तेल्यांनी मोरये लागीं वचोंक जाय. आनी कोणाक मोरी मेळटा तांकां खंडीत जावन जेजू मेळटा. मोरये संगी जेजू कुशीन आमची मेळटा आमी सोमकोंक जाय. कित्याक त्याच मोरयेन काना शेरांतल्या त्या लग्ना माटवांत थंय आसलेल्या साकरांक सांगिल्लें तो तुमकां कितें सांगता तशें करा. आनी आज ह्या आराधना वेळार देवाची खुशी आमच्या जिणयेंत जारी जावं दी म्हूण मागया. कशें मोरयेन सांगिल्लें, आपले तुजी साकर्ण तुज्या उतरां प्रमाणे मुजे थंय जावं, आमचें मागणें दिसा दिसा हेंच जावं दी. मोरये बरी देवा तुजी खुशी जावं दी, म्हजी खुशी न्हय. जिणयेच्या कश्टा वेळारी तुजी खुशी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी विशेश रितीन आयच्या ह्या आराधना वेळार मागया. तस्सो आमचो सोमी मोरये मायेक ह्या संवसारांत एक विशेश स्थानमान दिवन सोडवणेच्या कामांत मेतेर केल्लो आमचो सर्गीचो बाप. तिचे मुखांत्र जेजू ह्या संवसाराक फावो जाता. तर त्याच जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताची स्तुती कर्ण गावया एक कन्नडा गीत अनुदिना नन्ना. तुमच्या धाकट्या बुकांनी पान 20 आनी 1 अनुदिना नन्ना. अनुदिನ ನನ್ನ ಕೈವರೆವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕೈವರೆವರಿಗೆ ಶನ ಶನವು ನನ್ನ ಮನವು ಮಾಡಿದೆ ವಂದನೆ.
ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನೇ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಹರಿವ ನೀಡಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ
ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, ओगळाप जेजू, ओगळाप जेजू, स्तुती जेजू, स्तुती जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमयाचे उतर आयकोन चाक आमकां आमी आयतीं करया. लुकाच्या सुवार्तेंतलें वासाब अध्याय 1 वळू 40 आनी 7. तो वळू मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकादय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळच्या रणदसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या पुढां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासोत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंताचें नांव आपणाक बियेतेल्यांचेर दाखयता. तो काकुळतो संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातींनी पाटी धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासोणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताच्या संततेक सदां काळ. देवाचें उतार घे. वाकानी तुका क्रिस्ता. दयेकन बसा. मोगाच्या नो मोरयेचें स्तुती गायन आमी आत्तां आयकल्ल्या सुवार्तेंत आयकलें. मोरी देवाची स्तुती करता. कित्याक म्हळ्यार देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर एक किरकोळ चाराणदर्शी जावं न्ही, एका हांवकारसली एक देव ताचे मिसांव फुडें व्हरच्याक आपयता जाल्यार केदें व्हरतें अजाप मोरयेच्या जिवितांत जेजून केलें, देवा बापान केलें. देखून आज मोरये सांगात आमी आमचेंच एक स्तुती गायन गावंक जाय. कशें मोरयेन देवाची स्तुती गायली तशेंच हर एक आराधना वेळार आमकां एक अवकाश देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा खातीर ताची स्तुती करची. देवान फावो केल्ल्या शिवाय आमकां सोमयाची स्तुती करूंक जायना. देवाचो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा देखून आमकां स्तुती करूंक साध्य जाता. मोरी संतोसली केदाळा देवाचें मिसांव देवाची आवय जावचें भाग तिका फावो जालें म्हूण तिका कळ्ळें. सुरवेर तिणें सवाल केलें, म्हजें थंय अशें घडचें कशें, हांव आजुनी हांवकार. पूण गाब्रिएल पडव्यान सांगलें, देवाची मांडावळो परमोन्नताची सकत तुजेर घालतली आनी तुजें तांव जल्मोवच्या भुरग्याक इमॅन्युएल म्हूण म्हणटले. आनी मोरी देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालता आनी म्हणटा, तुजी कुशी म्हजे थंय जावं, आपले सोमयाची साकर्ण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. संतोषान भरिल्ली मोरी माय ओगीच बसना. मोरयेन तिची मावशी भयण जावन आसली एलिझाबेथीची भेट करूंक ती गेली. हांगासर स्तुती गायनाच्या आखरेक अशी हें वाचूंक आमकां मेळटा. मोरी चड उणें 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगाता रावली, उपरांत आपल्या घरा फाटीं गेली. पळया मोरयेचो संतोष तिचे सांगाताच तिणें दवरूंक ना. आपली मावशे भयण एलिझाबेथ तिच्या उतार प्रायर एका पुताक प्रासूत जावंक आसा म्हणून तिका गाब्रिएल दुतान कळीत केल्लेंच धांवूय ती जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या त्या गांवाक धांवूय गेली. म्हणजे मोरयेन सेवा केली आपल्या मावशे भयणीची. आनी आमी हर एकल्यांनी स्तुती करच्यांनी केवळ स्तुती आमची वंटांची मात्र जावची न्ही. इजाया प्रवाद्याच्या ग्रंथांत आमी वाचता, म्हाका सोमया सोमया म्हणटा तो सर्गीच्या राजांत रिक्सो ना, पूण कोण सर्गी आसा म्हज्या बापाची खुशी करता तो आनी ती सर्गीच्या राजांत भितर सरतली. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मोरी आमकां आज मेल फांक्त जावन आसा. देखून पवित्र सभा हो सगळो म्हयनो, ऑक्टोबर म्हयनो, तेर्साचो म्हयनो
म्हणून तशेंच रोजार मायेक समर्पून दिता कित्याक मोरी हे संगी जेजूच्या सोडवणेचे मिस्तेर आमी नियाळच्याक पवित्र आमकां उलो दिता आनी ह्या फाटल्या सगळ्या म्हयन्यांत एक ना एका रितीन आमी मोरयेचो तेर्स म्हणलो आनी जेजूच्या सोडवणेच्या मिस्तेरांचो इल्लोसो म्हणी नियाळूंक आमी प्रयत्न केले. आज हांगासर आमी हें आराधन आराम करच्या पयलें 5 कण तेर्स भेटयलो. तशें म्हणटा आसतना ह्या तेर्सा मुखांत्र मोरये बरी देवाची स्तुती करूंक आमकां साध्य जाता. सर वायटा विरोध झुजोवंक तेर्स आमकां एक बळादीक आतेर जावन आसा. जुआंव पावल दुसऱ्याक ताच्या जिवितांत दोगांचो विशेष मोग आसलो. एक जेजूचो आनी उपरांत जेजूच्या आवयचो मोरयेचो. देखून एक कोंत ताच्या हातांत केदाळाय आसतालें खंय. देखूनच म्हणटात केदाळा तुर्कीच्या त्या महम्मद अली म्हणल्यान पापा जुआंव पावल दुसऱ्याक गुळो घालून लागाट काडूंक प्रयत्न केलें. त्या वेळार गुळो ताच्या कुशींत ताका लागलो जाल्यार मोरयेच्या विनवणेन तो वांचून उरलो म्हूण पापा सांगता उपरांत. कित्याक त्या वेळार ताच्या हातांत कोंत आसलें खंय तेर्स म्हणूनच आसलो आनी कसलीच वायट सकत ताका वायट करूंक शकली ना. देखून मोरयेचो विशेष भक्त जावन आसलो पापा जुआंव पावल दुसरो आनी आमकां ही मोरी विशेष रितीन जेजू सरशीं वचोंक उलो दिता. देखून आमी जेजू सरशीन वसा जाय जाल्यार मोरयेचोय आदार सोदी जाय म्हणून पवित्र सभा आमकां उलो दिता. देखून तिका आमी नित्य सहाय्य माते म्हणटा. नित्यादार माय सदांच आमच्या कुमके घेवची आमची माय. त्या मायेक जेजून आमची आवय करून दिल्या. कशें ती कुर्सा मुळी उबी आसली तशेंच आमी जिणयेच्या कश्टां मदें डावान आसतना सुकारी मारी नासतना सदांच जेजूच्या पांया मुळांत राव जाय म्हणून ती मोरी आज आमकां उलो दिता. तर आयच्या दिसा जेजू संगी मेळोन आमी देवाक अर्गां दिवया. कित्याक जेजून ताच्या एकल्याच आवयक आमची आवय करून दिल्या. तिची शेगुणांची जिणी आमच्या कुटुंबा जिणयेक प्रेरणाची जावं दी. मोरये बरी आमी आमच्या कुटुंबांत शेगुणांची जिणी जियोंक आज मोरी माय आमकां प्रत्येक रितीन उलो दिता. तिचो उलो आमी पाळया. आमच्या हर एकल्याचें जिवीत मागण्याचें जिवीत जावं दी. सोडदोडीचें जिवीत जावं दी. बोगसाण्याचें जिवीत जावं दी. माया मोगाचें जिवीत जावं दी. ह्या दिशेन मोरी एक आमकां उत्तीम आदर्श स्त्री जाली. ती केवल जेजूची आवय जाली मात्र न्हय, ती जेजूची एक उत्तीम शिस जावंक पावली. मेरी इज द फर्स्ट अँड बेस्ट डिसायपल ऑफ जिजस. कित्याक हे म्हळ्यार जेजूच्या जल्मातावन मरणा पर्यंत जिविताच्या हर एक अंतांनी मोरी जेजू संगी आसली. जेजूच्या जिवानपणा उपरांत आमी पळयता थंयसर जेजूचे 11 जण आपोस्ताल कंगाल जाल्ले. कित्याक जेजूक तांचे तावन काण व्हेल्लो. जेजू कुर्सार मेल्लो. जेजून तांकां सांगलें हांव बापा सरशी वेतलो आनी तुमकां म्हज्या पवित्र आत्म्याक पाठयलो म्हूण. पूण तांकां समजून नासलें जाल्यार दैरान बियान म्हणल्या बरी ते सेनेकलांत थंयसर मागण्यांत तांचो वेळ करसिताले आनी तांचे मदें मोरी माई आसली. अशें म्हणटाना मोरये मायेन त्या कश्टांच्या परिस्थितींत आपल्या पुताच्या शिसांक भोव वर्तो लागशिलो सांगात दिलो. आनी हें आमकां चड गरज आसा. आज मोरये तावन आमी शिका जाय जाल्लें हेंच हेरांच्या कश्टांक स्पंदन करचें. आमकां मात्र न्ही हेरांकय कश्ट येतात म्हणल्यार आमी समजोवचें. देखून आमचे हर एकल्याचे कश्ट व्हडले करिनासतना हेरांकय आमचे बरींच कश्ट आसात म्हूण आमी समजोवचें आनी हेरांच्या कश्टांकय स्पंदन करूंक आमी प्रयत्न करचें. तर आज मोरी माय ह्या आराधना वेळार आमकां तिणें कशी देवाची स्तुती केली तशेंच आमी सगळ्या काळजान संपूर्ण आत्म्यान आनी संपूर्ण सक्तेन सोमयाची स्तुती करूंक आनी सोमयाची खुशी आमच्या जिणयेन जियोंक आमकां ती विनंती करून दी म्हणून प्रत्येक रितीन मागया. मोगाच्या न्हू आतां एक आमी गीत गावया. वो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सणचो ना. मोरी माई आमच्या सांगाता सदांच आसा. आमकां ती सांडून घालिना. जेजू सरशी वचोंक आमकां ती वाट दाखयता मात्र न्हय. चुकोवन पडल्या वेळार आमकां ती नवो बरवोस वाडटा आनी जेजू सरशी व्हरून आमकां पायता. देखून आमी
निराश जावचें नाका कांगाल जावचें नाका मोरी आमच्या सांगाताच आसा तिच्या सांगाता मेळोवन हें गीत आतां आमी गावया तुमच्या व्हडल्या बुकांत पान 56 56 संसार तुका सांडितरी हांव सांगतो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनंद म्हाका हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगतो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनंद म्हाका हांवेचे कुशीक आसतना हांवें तुका विसला हांवेचे कुशीक आसतना हांवें तुका विसला तुझे नाव लिहिला नाव तुझे लिखला हो संसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनंदूनय म्हाका सांडितकी गावोय नेत्या बाळाक गावल्या सांडितकी गावोय नेत्या बाळाक गावल्या आवय सांडितरी हांव सांडिचो हांव सांडिचो ना ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनंदूनय म्हाका ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी आनंदूनय म्हाका थोडो वेळ मौनपणी सोमयाची स्तुती आमी करया मोगाच्या न्हू मोरयेन कोणाची खुशी केली मोरयेन देवाची खुशी केली आनी मोरी आमकां आदर्श जावन आसा आमी कोणाची खुशी करची न्हय पयलें देवाची खुशी करी जाय केदाळ आमी देवाची खुशी करता आमचें जिवीत सुगाम जाता तशें म्हूण कश्ट अनवर आमच्या जिणेंत येना म्हूण अर्थ न्हय कश्टा मदेंय देवाची खुशी करूंक आमी शकता जोबा बरी आमी सांगूंक शकता देवान दिलें देवान वेलें देवाचें नांव बागेवून जावं अशेंच मोरी जियेली तिच्या जिणेंत देखून ती आमकां एक आवयपणाचो संकेत जावन आसा ती एक आवय मोवाळ आवय देखून तिच्या भुरग्यां खातीर ती निरंतर कळनासतना मागोवन आसा विनंती करून आसा ती सरकार ना आमचे मदें हांगाच आसा आमचे मदें आसा कित्याक आमकां सदांच वायटांतावून ती राखून व्हरता जेजूची खुशी करूंक आमकां ती सदांच आसा देखून आमी तिची विनवणी मागोवंक केदाळाच गळाई करचें न्हय देखून तो कोंताचो तेर्स आमच्या कुटुंबांत केदाळाच आमी तो उणो करचो न्हय आमी खंयसर आसा थंयसर वो मोरयेचो तेर्स आमी म्हणूंकच जाय
आनी तेर्स म्हणून गो तस्सो वेळ तिस घडी जायचे म्हणना आमी पळयणार येता आसतनाय आमी तेर्स म्हण येत आमी खंयसर आमकां इल्लो वेळ मेळटा त्या दाळा एक कोंत आमच्या हातांतच आसा जाल्यार आमकां कोंताचो तेर्स म्हणूंक साध्य जाता आनी ह्या तेर्सा मुखांतर आमी सर वायटा विरोध झुजोवंक शकता मोरी झुजोवंक शकली वायटा विरोध आनी सर संगती तिणें तिच्या काळजांत जोगोवन दवरल्यो म्हणजे कश्ट हरी एक संगत तिणें सोंसणिकायेन तें सोंसून व्हेलें आनी तीच मोरी आज आमकांय आदर्श जावन आसा देखून आज आमच्या सर आवयां खातीर आमी मागया वडिलां खातीर विशेश रितीन आमी मागता आसतना आमी आयच्या दिसा मोरयेची ससाई मागोवन सर आवयांक आमच्या कुटुंबांनी आज आवयो कश्यो आसात जायत्यो आवयो संतोशान आसात कित्याक तांचीं भुरगीं तांची जतन करतात ती मलगड ह्या प्रायेक पावता आसतना उतार प्रायेक पावता आसतना तांची भुरगीं तांच्या आवय बापायची मोगान सेवा करतात पूण आनी अनेक कूस पळयली जाल्यार आज जायत्यो आवयो कांगाल जाल्यात तांकां तांचीच भुरगीं पळयनात आवय बापयक पळोवंक आज भुरगीं लेख घालनासात तूं बापयक पळय हांव आवयक पळय आवय बापयकच विंगड करचें परिस्थिती आज आमी पळयता आवयांच्या दोळ्यांत न्हू आज भुरगीं दुकां काडनासात कित्याक ती उतर प्रायाक पावता आसतना आवयो तांचे गिन्यान इल्लें उणें जाता तांकां उडासाची सकत इल्ली उणी जाता आनी थोडे मटी तांची किरी इल्ली चड आसता पूण भुरग्यांक ल्हान आसतना मोगान तांणी पळयलां भुरगीं किरी करतात म्हणून खंयच्याच आवय बापयनी तांकां कांड उडोवंक ना भुरगीं परतून तें कितें मम्मी हें सांग म्हणटा आसतना तांकां किरी जावना तांणी मोगान आपणाच्या पुताक भुरग्यांक तांणी मोगान तांची जतन केल्या उतार प्रायेक पावता आसतनाय आमकांय भुरग्यांक आमच्या आवय बापायची जबाबदारी आसा म्हणून आज आमी समजून काडगे जाय तांची मोगान सेवा करी जाय सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता कोण आवय बापयक मानान आनी गौरवान लेखता तांकां लांब आवूंक मेळटलें देवाची विजनार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मेळटलीं तर आज आवय बापयचें स्थान कितें आसा म्हणलें आमी समजून काडगे जाय जर आमी आमच्या आवय बापयक मोगान पळोवन आसाव तें जावन आसा वर्तें बेसांव आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत जर आमी तांच्या दोळ्यांत दुकां काडल्यांत तांकां खंयी व्हरून पावयलां आज आमकां तस्सो सोमी पाटी उलो दिता तुमच्या आवय बापयची जतन घेया कित्याक तुमी ल्हान आसतना तुमकां सोलोवंक तांकां नासल्या वेळार तांणी तुमची जतन घेतल्या आनी आज ती उतर प्रायेक पावता आसतना हर एका भुरग्यांची जबाबदारी आवय बापयक पळोवचें न्हय केवल जाग्या फाटल्यान येचें ती मोराण पावल्या उपरांत रडोवन कांय फायदो ना ती जिवांत आसतना तांची सेवा आमी करूंक आसा म्हणलें पवित्र पुस्तक आमच्या गामाना काडटा देखून काली तांणी केल्ली आस्त फाटल्यान आमी दोळो दवरून जावचो नाका कित्याक आस्त आमी केदाळाय कोणेय ह्या संवसाराक येता आसतना हाडून येवंक ना तांच्या मिनातेचो फळ आसा जाल्यार ती आस्त आज आमकां फावो जाता ती एकामेकां वांटून घेवया सगळ्यांक एकच रीत वांटून दिवया म्हाका चड जाय तुका उणें तशें पुरा करचें नाका कित्याक आमकां आस्त आमचें जिवीत जायना बागार मोग बोगसाणें आमचें जिवीत जाता हें आमी आज विशेश रितीन उडास दवरता आसतना आमच्या आवय बापयक कुटुंबांत फावो तो स्थानमान दिवया तांचें दूख काडचें नाका तांचें दूख काडलें जाल्यार आमचें जिवीत बरें जायना खंडीत देखून तांकां जाता इतलें मोगान पळयवया कशीय आसूं दी ती खंयच्याय परिस्थितींत आसूं दीत तांची मानसीक स्थिती बरी ना जावंक पुरो पूण ती आवय ती म्हजी आवयच कशी जाल्यार एक फावटी एका जोड्याक एक हांगा कुडींत उण आसलीं भुरगीं आसलीं खंय आनी तांकां त्या भुरग्यांक खंय दुसऱ्या कडेन आपोवन व्हरता म्हणल्या संदर्भार ताची आवय म्हणाली खंय त्या भुरग्याक सोडून म्हाका रावोंक जायना कित्याक हेरांच्या दृश्टीन ती तांच्या कुडींत उण आसा जाल्यार आवय बापयक ती भुरगींच जावंक पुरो तांकां तोंड येना चलोवंक तांकां ना ह्या न्हिदल्ल्या कडेन तासात जाल्यार आवय बापयक तांचो विशेश मोग तसल्या भुरग्यांचो तशें म्हणटाना आवयचें काळीज मोवाळ मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आज ह्या मोरये मायेक आमी मान करता आसतना आमकां जल्म दिल्ल्या संवसारी आवयांक फावो तो मान गौरव दिवंक आमी प्रयत्न करया कोंकण कोगुळू विलपी रे बिंबासान
माय मुजी माय म्हणलें एक गीत रचन केल्लें आनी मिनाबायेन तें अपूर्बायेन वर्सां आदीं गायिल्लें आसलें आनी त्या गिताची उतरां अशीं आसात. म्हज्या काळजाची हरी एक उडी आपयतां तुजें नांव, दिसान रातीची प्रत्येक घडी हांव उडयतां तुका हांव. कितलीं अर्थाभरीत उतरां न्ही गी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. आमच्या काळजाची उडी जावन आसा आमचीं वडिलां, कित्याक तांचे तावन हो जीव आमकां फावो जाल्लो. देखून तांच्या उतार प्रायर तांची जतन करची, तांकां मोगा माई पासान पळोवचें. हर एका भुरग्यांचें हक्क जावन आसा, न्ही केवळ दुवांचें पुतांचें सगळ्यांचें. कित्याक आमकां हर एकांत हक्क आसा म्हणटा आसतना आवय बापूयक मोगान पळोवची जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा म्हणून आज आमी पळोवंक समजोंक जाय. तर सोमयाचें मिसांव आमी समजोन काडूंक प्रयत्न करया. आज मोरी माय आमकां आमच्या संवसारी आवयांचो सडीत मोग करूंक विशेश रितीन उलो दिता आसतना तो उलो आमचो करून घेवया आनी तस्सो जेजू आमकां तस्सो संदेश दिता ताची खुशी आमच्या जिणेंत करूंक. कित्याक तो आमचो रक्षक जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमचो तो मोग करता, आमची जतन करता. तर परत ह्या सिंथिमेंतान बरयल्लें एक गीत मनशा कुळाचो रक्षक जेजू म्हाका तुका आपयता म्हूण सांगून आमच्या जिविताचें समर्पण करया आनी गावया गीत तुमच्या व्हडल्या बुकांनी पान 23 मनशा कुळाचो रक्षक जेजू. रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका नष्टान सांपल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टान सांपल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोभान तुमकां तो आपयता. शांतीच्या बंदराक आपल्या गोभान तुमकां तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता. पक्काच्या कणकां बुडोवन आसल्या बरवोस सांडून रडोन बसल्या. पक्काच्या कणकां बुडोवन आसल्या बरवोस सांडून रडोन बसल्या. विश्वास बांगून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयता. विश्वास बांगून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयता. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता, तुका आपयता.
आसो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा दयाकन दिबी घालात मोगाच्या न्हू मोरये माये विशांत इल्लोसो नियाळ ह्या आराधना वेळार आमी केलो आनी तीच मोरी माय एक आवय जावन तिच्या पुताची तिणें जतन घेतली बागेवन कुटुंबांत एक आदर्श व्यक्ती ती जावंक पावली आनी आज तीच मोरी माय आमच्या वडिलांक आवय बापायंक भुरग्यांक आमकां अरी एकल्याक आदर्श जावन आसा तर आमचें सगळें कुटुंब ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिया आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर सांद्यांक गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिया मोरयेच्या विनातेक तांकां हाडया तीच मोरी माय आमच्या कुटुंबाक निरंतरी तिच्या पुता जेजू लागीं विनाती करून दी म्हूण आमी मागतात आसतना जायत्यो विनवण्यो घेवन ह्या पून तळार आमी आयल्या आमचे कश्ट बेजाराय संतोश सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया आमच्या कुटुंबांत आसच्या पिडेस्त प्रायवंत उतार प्रायक पावल्ल्या आमच्या मालगड्यांचो उडास काडन सर आवयांचो उडास काडन तांकां जेजूच्या दैवीक पांयां तळ आमी समर्पून दिवया तस्सो दैवीक वयज तांच्या जिणयेचे कश्ट सोंसणिकांक सोंसूं कुरपा दिवन दी ताची खुशी वयतर तांकां बऱ्या भलायकेचें देणें लाबोवन दी म्हूण मागया परगांवांत आसच्या आमच्या बाबा भयणींक सुरक्षिताय मेळच्या खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन परत आमी उडास काडया पालेस्तिना आनी इस्रायला मदें जावचें तें झुज आनी संवसाराच्या हेर राष्ट्रांनी जावन आसचीं झुजां बेगीनच आखेर जावं दीत आमची मोरी माय शांतीची गुवार्ण ह्या राष्ट्रां खातीर तिच्या पुता जेजू लागीं विनाती करून दी म्हूण आमी कालतेपणी मागया सबार आमचे सले चलयो कुटुंबा जिणयेक तयाराई करनासात बऱ्या जिणये सांगाती आनी सांगातिणींक सोदून आसात तांकां बऱ्यो जिणये सांगातिणीन फावो जावं दीत म्हूण मागया आस्पत्र्यांनी जायतो लोक कश्टोन आसा विविध मारणांतीक पिडे वरवीं त्या सगळ्या भावा भयणींक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया तसो बरो देव तांकां बरेंपण दिवन दी म्हूण मागया आमच्या कुटुंबांनी आसच्या नेणट्या बाळांक युवा जाणांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया आमच्या कुटुंबांनी जायत्यो स्त्रियो भुरग्याच्या येण्या खातीर राखून आसात तांचे प्रस्तुतपणाचे दीस बऱ्यान जावं दीत आनी भलायकेवंत भुरगीं तांकां लाबोवन दीत म्हूण मागया जायते युवाक युवाती कामाच्या सोदनेर आसात तांकां सगळीं बरीं कामां मेळोवन दीत म्हूण आमी मागया हांगासर आसल्या एकामेका खातीर आमी मागया एक घडीभर मावून रावया कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तांचो उडास काडन त्या सोमेस्तांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया आमची सर मागणी आनी तेसावां जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी समर्पून दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां दाळ्ळें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयतीं करया Purvilia tia rupa mo
बापा तशेंच भुरगा उल्हासांनी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यां अर्चिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समजमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया. ये देवाविची सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. आमेन. बेटोच्या कामकाज बलिदान दये आमकां तूं फावो करया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान सदी मान्ना आमकां तूं पोसताय उंड्या वायरान तुकाच तूं दिताय जिविताक आनंदा तूंच करताय तुजे दय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सौम्या भक्ती आमी जमल्या बेटोच्या कामकाज बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करया घेवच्या तुजें दैवीक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गेल्या त्या मंगळारा दिसा भोव गद्दळयेन आमी ह्या श्रायनाचें फेस्त सांजुआंव पौल दुसरो पाप साहेब जाल्ल्याचो उडास काडून हो दीस आचरण केलो. लगभग 800 लोक हांगासर हजर आशिल्लो आनी परत एका हप्त्या उपरांत आमी हांगासर आयल्या आमच्या संताक मान करूंक आनी ताचे तावन बेसांवां जोडून घेवंक. आनी आयच्या दिसा आयची सुवार्ता आमकां 2 ओपारी सांगता. एक जावन आसा सस्वाच्या बियाच्या कणाची ओपार आनी एक खमीराची ओपार आनी सर्गेचें राज कशें आसा गे म्हूण आमकां तिळसयता. आयच्या प्रसंगांत हाच्या विशीं चडतीक आमी जाणा जावचें आनी खमीरा भशेन आनी सस्वाच्या कणा भशेन जावंक आमी प्रयत्न करचें. आदारलेल्या सर चुकीचो आनी पातकांचें बक्षाणें आतां आमी मागया आनी नितळ मनान आनी काळजान हें मिसाचें बलिदान देवा बापाक समर्पण दिवया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना म्हाका. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तूं बवार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळे तुज्या शेळयांक उतरान चरोवंक आनी देखीन चलोवंक मागे वंजुओ पोल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताचे विनवणेन ताणें उतरान शिकयलेलो तो बवार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयलेली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. आमच्या समयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, ह्या काळार आमी सोंसतावन कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते मोहिमेक सरी केल्यार ते कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देव केदाळा उगडापी करीत म्हूण सगळी रचना व्हड आत्रेगान राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो शेवट जोडलो ना जाल्यार तें तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामपणांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांचे महिमेवंत स्वातंत्र्याची वांटे लिण जातले म्हणून तिचो भरवसो. कित्याक प्रसुती फुडें येतात त्या येणा बरी सगळी सृश्ट आपले हर एक रचने सवें अजून पर्यंत कश्टा दुखींचे हुस्कार सुस्कार सोडनासा म्हूण आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मस्व प्रथम फळ म्हणून घेतलेली आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचे दत्तपण आमकां केदाळा लाभात म्हूण आत्रेगान आसता अंतस्करणी सुस्कारता. कित्याक ह्या बरवशा उद्देशी आमकां तारण मेळ्ळां जर आमी बरवसावन तें आमच्या दोळ्यां मुखार दिसता. तसलो बरवसो न्हय, कित्याक दोळ्यांक दिसलेले वस्तूचेर कोणीय बरवसो दवरिना. पूण दोळ्यांक दिसनातले वस्तूचो आमी बरवसो दवरन आसाव जाल्यार आमी सोंसणिकायेन तिची वाट पळोवन आसाव म्हूण जालें. देवाचें उतार हें. देवाचें बडुकार. सर्वेस्पुरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून संत स्परीत आमी जाल्या. सर्वेस्पुरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून संत स्परीत आमी जाल्या. गुलामपणांत असलेले आमकां परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां तें सोंपानशें दिसलें. तेन्ना आमच्या तोंडार खेळटल्यो आसो आनी आमच्या वंटांनी वळटलीं गितां. सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून संतोष बरी आमी जाल्या.
देखून आमी संतोष बरे जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून संतोष बरे आमी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून संतोष बरे आमी जाल्या Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तुम बापा सर्गा संसाराच्या धन्या की त्या सर्गींच्या राजाचे गोट ल्हानांक तुवें उगडल्या हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्यावेळी जेजू म्हणालो देवाचें राज्य खंयच्या सारकें म्हूण हांव तुमकां म्हणो खंयचे वस्तूक तें हांव सरी करूं तें एका मनशान आपल्या बाटांत किर्लत घाल्ल्या एका सासवा कणा बरी म्हणयेत तो कण वाडलो आनी वडयेक जड जालें आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या कांद्यांनी आपले गोंटेर बांदले परत्यान जेजू म्हणालो देवाचें राज्य कसले वस्तूक हांव सरी करूं तें एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत बरशिल्ल्या खमीरा बरी क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज ऑक्टोबर म्हयन्याची निमाणी तारीख 30/1 हो सगळो म्हयनो रोजार मायेक समर्पण दिल्लो म्हयनो जावन आसा त्या देखून आमच्या घरांनी आमच्या इगर्जेंत आनी हांगासर ह्या देव तेंपलांत सांत जुवांव पौलाक समर्पण दिल्ल्या देव तेंपलांत आमी हर एक पोटी मेळटाना कोंतासो तेर्स आमी म्हणटले हांव आनी हांगासर प्रत्येक जावन आमी तो म्हणचो कित्याक आमचो पात्रोन सांत जुवांव पौल दुसरो मरियेचो भक्त मरियेचे भक्तेपण ताका इतलें आसलेलें की ताका गुळो लागलो समेती लागोना कितेंच जालें ना गुळो लागलो पूण कांय जावना ताणें तो गुळो काडलो आनी व्हरून मरिये मायेच्या किरीटार दवरलो तिका समर्पिलें कित्याक तिणेंच ताका राखलेलें जावन आसा अशें भोव अपुर्बायेन ऑक्टोबर म्हयनो आमी करसिलो आनी आतां आमी फाल्यां नव्या म्हयन्याक नोव्हेंबर म्हयन्याक सांता भक्तांच्या म्हयन्याक पांय दवरता हांव म्हयनो आराम करतनाच सांता भक्तां विशयान आनी दुसरो दीस तोय सांता भक्तांचोच दीस मेल्ल्यांचो दीस मेल्ले पुरो सांज जाल्यात आमी पळोवना कोणेय पूण जाल्यात म्हूण आमी चिंताव कित्याक आमकां सांतेपणाच्या पावंड्याक चडोवंक आपयलां सांत भक्त आमकां मार्गदर्शक जावन आसात तांचें मार्गदर्शन जरी तरी काण गेले आनी जियेले ते मेल्ल्या उपरांत तांचे बरें सांत जातलें तांकां बिरुदां मात ह्या संवसारांत मेळची ना जाल्यार सर्गेच्या राजांत तांकां सांत म्हणून बिरुद मेळटलें तसल्या म्हयन्याक आमी फाल्यांच्या दिसा पांय दवरता
आनी ह्या संदर्भी आयची वांजेलाचें वाचप आमकां कितें सांगता. सर्गेच्या राजाचे वेपारी विशय सांगता. सर्गेच्या राजांत सांज जावचें एक भाग आमकां आसा. आनी हे सर्गेचें राज कशें आसा गे म्हणून वेपारींनी सांगलां. मातेवाचो वांजेल मागीर काडलो जाल्यार आज आमी वाचलेलो लुकाचो वांजेल. मातेवाच्या वांजेलान 13व्या अध्यायांत आमी पळोवंक गेल्यार सर्गेच्या राजाचे वेपारी ददोशी दिल्यात. आनी ते जावन आसात देवाचें राज एका मोतयाक सरी केलां, एका जाळाक सरी केलां, पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याक सरी केलां, नेराक सरी केलां, आनी सासवाच्या बियाक सरी केलां, आनी खमीराक सरी केलां. पूण लुकाचो वांजेल आमी काडलो जाल्यार आज आमी पळयलें देवाचें राज 2 संगतींक सरी केलां. तें जावन आसा सासवाच्या बियाक आनी खमीराक. ल्हानशे वस्तू पूण व्हड ताचो प्रभाव. कितेंय जावं दी. आतां ल्हान म्हणटा आसतना एक घडीभर पळया, ल्हान आसलेल्यांच वाडोवन व्हड जाता. धाकटें भुरगें कोणी धाकटें भुरगें तें पळयलें हांवें, कोणाच्या हातांत आसलें तें धाकटें भुरगें ल्हान आनी एक 10 वर्सां उपरांत पळया वाडोवन व्हड जाता. भुरगो आसलेलो तरणाटो जाता, चेडूं भुरगें तरणाटें जाता, ल्हान आसलेलें वाडता व्हड जाता. ल्हानशी आलोचन कितलेशा व्हडली प्रगती करूंक शकता. ल्हानशें इन्वेन्शन एक सोदना संवसाराची दिशाच बदलयता. दृश्टांताक रायट ब्रदर्सांनी 1930 आनी 2 इस्व्यान सोदून काडलेलें विमान आज आमी खंयच्या गांव खंयच्या गांव नाल्यार आमी चिंचे बरें आहलें गे हांगातान अमेरिका एकाच दिसान वचून वता एका दिसान फाटीं येता. ल्हानशें आलोचनेंत एक प्लास्टीक आयलें, प्लास्टिकान क्रांतीच करून घाली. हर एक संगत ल्हान तावन आराम जाता. स्टार्टिंगच व्हड आसना ल्हानशें उज्याचें किटाळ एक राणच बसमूंक शकता. स्टार्ट जातना एक किटाळ सगळें रान बसमयता. आयचे पत्राचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार मुखापुटाचेर आसा कर्नाटकाच्या वीरभद्र नगराच्या होसकेरे हळ्ळेंत कालच्या दिसा 11:30 वरांचेर गॅरेजींत सुमार बसां आसलीं, बरी गॅरेज ती. आनी एका गॅरेजींत कितें गेलें, आमचे वेल्डर्स आसात न्ही, वेल्डर करता न्ही, वेल्डिंग करतात, किटाळां उपतात. आनी 11:30 वरांचेर दनपारां दिसाचें ल्हानशें किटाळ उबलें बसाक वचोन लागलें. थंय पेट्रोल आसलो, जळोंक सुरू जालें. अरे आतां आपोवचें कोणाक, एक जळटा ना, आपयलें सगळ्यांक कोणाक आमच्या उदका सप्लायच्या पुरा थंयसर किटाळ पालवोवच्या खातीर पुरा आपयलें. पूण तांणी आपोवन तांणी येवच्या भितर 18 बसां भस्म जाल्लीं. ल्हानशें किटाळ, कितलो प्रभाव पळया. ल्हानशें किटाळ. पावस, काल राती पावस, सकाळीं पावस, आज आमी उलोवचें पावसा विशयंच. खंय गेल्यार आत्तां मेळ्ळे म्हाका भितर येता 2 जाण पावसा विशयन उलयतात. पावस म्हणजे उदकाचे थेंबे पटापट पडटात आनी कंटिन्युअस पडटी जाल्यार काल जाता वळोंक सुरू जाता, वळताना वळ जाता, वळ जातना न्हय जाता. उदकाचे ल्हान ल्हान थेंबे सांगता मेळोन वळ जाता. हानी कुडी हळ्ळा तेने कुडी खणजा म्हणलें सांगलेलें आमकां कळीत आसा. अशें ल्हानशें सासवाचें बी वंपलेलें एक व्हड जड जाता अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें मात न्ही, सुकण्यांक गोंटेर बांदूंक अवकाश करून दिता. गोंटेर मात न्ही, तातूंत आसलें सासांव तीं खातात, पोटाची भूक तीं थांबयतात. पोंदां सावजां मनजाती मनीस ताच्या पोंदा बसोंक सावळी दितात. अशें ल्हानशें सासवाचें बी बदलावण हाडटा आनी आमकां कुमक करता, आमकां
सुशेग मेळशें करता. रैतांक बारी संतोष ससवाचें बी म्हणल्यार घडलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी उपयोग करचें, धरणींत घालचें, तितलें धरणींत घालून व्हड रूख जातना संतोष जाता रैताचें काम. तरी बायल मनशांक कांय ना गे म्हणून तोंड चाप्पे करचें नाका. तांकां कांय कमीर पिठा घालूंक पीठ हें तांदूळ वाटचो कोणें बायल मनशांनी. देखून पळया लोक कशें बरयता पळया. दोनी वट्टू काडून येयला. बायल मनशांनी लढाई करची नाका, तांकां मां सांगलें म्हणून. देखून तांकां सासवाचें बिये विशयान सांगता आसतना बायल मनशांक कमिरा विशयान सांगलां. कमीर 3 शेर पिठांत भोवशें व्हडलें घर आसतलें बरें करीचे. आतां 3 शेर कोणी करता ते ना न्ही. 1 शेर केल्यार पुरो म्हणटात. भुरगीं कांय नात म्हणटात. भुरग्यांनी गांवचें घालें हॉटलाचें पिझ्झा पळय पियेवचें मज्जा खावचें पिझ्झा तलें पुरा. आतां तें बरें ना. आतां पयलीं आमचे काळार काले इडली सान्नां करूंक पयले दिसाक पेस्ताच्या पयले बेसवा दिसा जाले वांटून दवरलें खमीरांनी घाली. तरी खमीरीचे सूर घालचे जाले आनी सगळी रात न्हीद ना. केदां फुगलेंगी सकाळीं उठून पळोवचें म्हळ्यार भायर पडत जाल्यार वयता न्ही वेस्ट जाता न्ही. हांगा पळया खमीर 3 शेर पिठांत खमीर कितली 1 शेर घाल्या गी खमीर 1 शेर गे 3 शेर पिठांत इल्लीशी खमीर हे दिशी उडक्यात दिसनातली नगण्य. तसली खमीर इतल्या पिठांत घाल्यार तें पीठ फुगता. तरी कली सकत पळया इतलेशा खमीराक इतलें 3 शेर पीठ फुगोवचें तितलें थांक आसा. बदलावण हाडटा आनी देवाचें राज सरी केलां सस्वाच्या बियाक आनी खमीराक. उण्या मोलाचे वस्तू कांय व्हडलें कॉस्टली न्हय. भांगाराक इतलें कॉस्टली ना. खमीराक तितलें मोल आहे. भांगाराक जाल्यार इतलें जाल्यार काडून लिपोवन दवरता आमी. खमीर काडून लिपोवन दवरता कोणी दवरनात. पाड जावन जो म्हणून फ्रिजान व्हरून दवरती तितल्यांत लिपोवन दवरनात. सासवाचें बी काडलें बांदून घालें तें आसून दी कांय जायना टेन्शन ना. चोर व्हरता म्हणून कांय बेना मोल चड ना. पूण प्रभाव कितलो पळया. प्रभाव तसो विशेश जावन आसा. बदलयता नवें करता. इतल्या ल्हान वस्तूंक इतली सकत खंय तावन आयली. होच देवाच्या राजाचो गुट जावन आसा. येद्या धाकट्या वस्तूंनी चिल्लर वस्तूंनी इतली सकत भरल्या त्या देवान. त्या देखून देव कितलो व्हरतो म्हणून आमी जाणा जावचें. मनशा दिश्टीक ल्हान आनी उण्या मोलाचें म्हूण दिसचें. देव वर्तें करता. ती ताची खुशी, ती ताची आलोचन, तें ताचें मन. आमकां पळयतना ल्हानसो हेजो भिकणा बरी धांवता कसो कोत्ताय 100 मीटर रेसांत फस्ट चिंतूंक वचचो ना. येदोसो धांवता कसो पळया. ल्हान फूल तेरेज त्या ल्हान फूल तेरेजान 23 वर्सां मात जिवीत ह्या संवसारांत जियेल्लें. कांय विशेश करूना पूण देवाक मोगाचें जालें आनी सांतीण जालें. तालेंतानांतलो जुवांव मारिया वियांनी बड्डो सेमिनारींत लोटून घाल्ल्या भशेनच घाल्लो ताका. फ्रांसाच्या आर्सांत हाका खंय घालचो बी साहेब चिंता खंय घालचो. पयलेंच व्हड दिवं चिंतनाका म्हण नासलो पूण डिरेक्टरान सांगलें बारी बरो भुरगो ताका एक शेमणी वयर घालो आमळे. आनी मागीर बी साहेबान नाखुशेन वयर घालो वोट दिली. आतां वोट दिल्या खंय घालचो हाका. फ्रांसाच्या आर्साक घालो थंय कंटिन्यू वचनात. थंय आसचे पुरा नोटोरियस गुंडाच एकल्यावर एकलो गुंडा पेवंडे पुरा खोटेपण थंयसर आसले तोल्या पिरगाचे व्हरून घालो. कांय आनी खोटो जायचे म्हणून घालो घालें गुत्तो ना म्हाका वट्टारे व्हरून घालो. आनी थोडे तेंपा उपरांत रिपोर्ट पळयतना कळ्ळें सगळें चेंज परिवर्तन खमीरा भशेन ताणें केलां. सगळ्या लोकांचें थंय परिवर्तन. तितलें मात न्हय ताच्या लागीं कुमसारां जावंक लोक हेरां पिरगाची जावन येवंक सुरू जालो. येनातलो लोक मिसाक येवंक सुरू जालो. आनी इतलेंय येवंक सुरू जालें की अखेरीक थंयसर ट्रेन आनी
मारोग करिजे पडलो ट्रेन असो मारोग लेगून करिजे पडलो कित्याक म्हळ्यार लोकांची खेट थंय पळयल्या उपरांत हरी हरीनी लोक येवचो पळयल्या उपरांत थंय सवलत्यो आयल्यो गांव इम्प्रूव जालो प्रयोजन नासलेलो बाड्डा कितें करूंक शकलो खमीरा भशेन कनिश्ट म्हण लेखलेल्या गोवळी दाविदाकच विसलो आनी राय केलो कनिश्ट सक्कडी तुजो पूत इतलेच म्हणालो ना आनी एकलो आसा तो प्रेजन ना तो ताका गोरवां चोरोंक घाला उरले बरा धाट्या मोठ्या पुरो हाडून दाखयले धाट्या मोठ्या एकल्या की ना पास फेल 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 इतलेच की तुजे पूत आसचे सामुएलीन पुरा फेल केले आनी एकलो आसा युजलेस म्हळ्यार युजलेस फाड म्हण न्ही ताचे कॅपॅसिटी इल्ली उणी तो पळोवंक सोबीत आसा काजुल्या दोळ्या घालो हातूंत घाल्या निळश्या दोळ्यांचो तांकां दिलां वळीत पुस्तकांत असलो आसा पूण ताका आपण हाडची गरज ना नॉट इम्पॉर्टंट सिंपल लास्ट वन ताका आपण हाडात आमी तो येता म्हणसर जेवचें ना ताका आपण हाडलो वचो तो विंचलोलो ताका आमी मागतेल्या तशें गोवळी दाविदाक राय केलो आनी रायां पैकी व्हरतो राय तो जालो अशें निमाणें आसलेलें पयिल्लें जातलें म्हणून जेजून सांगलें आनी जेजून सबार दृश्टांतांय दिल्लीं आमकां कळीत आसात खालतेपणाच्या स्पिरितान बरोवन आमी ह्या संवसारी जियेल्यार देव आमकां वर्ते करता हंकारान वयर वयर उडल्यार घालून जाता उडल्यार वयर गेल्यार घालून जाता सकयल पडता सकयल पडल्या उपरांत घालून जाता म्हण सांगूंक जायना मांडो लागलो जाल्यार आवट पांय लागलो जाल्यार पांय मोडटा त्या देखून खालतेपणान आमी जियोंक शिकत जाय आनी सकत जाय म्हणल्या खातीर ल्हानपणान आमी आसा जाय म्हणल्या खातीर बुवापूर्बायचे सर्गेच्या राजाच्यो 2 वपारी आमकां सांगल्यात सासवाच्या बिया बरी आनी खमीरा बरी आमी जाल्यार आमी हेरांतय बदलावण हाडटले आमचे थंय बदलावण येता म्हणलें खंडीत आमचे थंय येनातले आसतना हेरांतय बदलावण हाडूंक जायना आमी बदलतले हेरांतय बदलावण हाडटले आनी अशें देवाक आमी मानवतले तशेंच जावं दी म्हणून आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे ह्या पुण्या वायनाचो अस्कत म्हजी भेटोवन दिता स्वीकार कर म्हूण बरता खुशी तुजी करूंक येता आदार तुजो दी म्हाका हे सौम्या जीवन मुझे जे म्हाका दिल्लें तुवें ओपून दिता सर्वच मुझे ह्या पुण्या वायनाचो म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण आतां आमी मागया तुमच्या आत्म्याचें बलिदान आपल्या मनाची महिमेक आमच्या नित्यापेसवेच्या देवान सर्वस्वर मानून घेवं सर पदवेदार आनी भोवभोरत्या देवा तुज्या भगवंताच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सरपडोन तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोवन ससनाचे सडवण जोडोंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमीन सर्वेस्परांत थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक
सर्वेस्परा पवित बापा सर्वपदवेदरा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवे आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मनाक आयसो हो दीस संभ्रमूक तुझे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यावन जिवेत आमकां धीर दिता ताचे शिकवण आमचें गिन्यान उस वाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या वैभवा उंचरी तुका जय 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 उंचरी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचरी तुका जय 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 उंचरी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेच परें जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात Babar so good purgatoria. सोम्यान जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदुता बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी
तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोमिया जेजू क्रिस्तान आपल्या अपोस्तलांक शिकयलेलें प्रार्थन आता आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य संकाय, तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिसां तशी आमची पातकां मोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुझ्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओपारींद्वारे शिकोवन दिल्लो जाणवाय दिल्लो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सम्या ते म्हजे भितूंतल्यान बाब म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. संगी एक सया सर्गींच्या येतो रासकर काळजान मोच्या. ये सोमिया येतून दर्या स्वागतां करतां तुका. मुझे संगी एक सया सर्गींच्या येतो रासकर काळजान मोच्या. मेसा बोवारी लोक तुझो जमला मास तुजे सेवच्या आशेता. ल्हाना व्हडांच अद्रेकान आयल्या सासणी कानाक तुज्या लालेता. ये सोमिया येतून दर्या स्वागतां करतां तुका. मुझे संगी एक सया सर्गींच्या येतो रासकर काळजान मोच्या. सर्गींचे मासारताचे जेजून वांटू आमकां दिवचे. काणत्म्याचे आमच्या फायद्याचे सासणी जिवीत तांकां लाभोवचे. ये सोमिया
आमचे संगी येसा सया सर्गींच्या येतो रास्कर काळजान म्हज्या आत्तोया भोव मोगाळा बापा सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उडास काडून ह्या दैवेक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो ह्या खालत्या उंड्या आनी दाका वायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप बगून आमकां मेळ्ळां अशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मिसाचें बलिदान संपलें वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन जियोंक हांव तुमकां धाडटां देवाचे व्हड उपकार दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां बागी बोल सुभाव भाव दुसऱ्या वंदिता सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडी सोडवणेची महिमा शिकयली उत्साह सुख जिविता पिंडान तुझ्या देवी व्हड मेलपान सुभाव भाव दुसऱ्या वंदिता सर्व तुका क्रिस्ता सारक्या बऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्षी खंय तूं आमकां सर्गींच्या बापा बागे वंजू हांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक हें वर्तें देणें जावन दिलोय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता ताणें पवित्र उकरिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन मोगाच्या न्हू जो हांव पावल दुसऱ्याक समर्पिल्ल्या ह्या पून तळार आमी आसां ह्या सांताच्या विनवणे मुखान जायतें बरेंपण आमकां हरी एकल्याक मेळ्ळां साबार जाणांनी तांच्या जिवितांत बरें जाल्लें हांगासर उसान सांगलां विजा मेळिल्ल्याक अवघडांत राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दिल्यांत आपायांतले राखून व्हेल्ल्याक भुरग्यां मदें एकवट रास जाल्ल्याक तांच्या कामाक बरी व्यक्ती मेळिल्ल्याक वायटांतले राखून व्हेल्ल्याक घरांत तशें काम करच्या जाग्यार संतोश फावो केल्ल्याक मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिल्यांत घर बऱ्या मोलाक विकून गेल्ल्याक भुरग्याचें ऑटिझम पिडेन तावन मस्त बरेंपण जाल्ल्याक कुटुंबांत जाल्लें रोसा काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक PUC पास जाल्ल्याक एकल्यान अर्गां दिल्यांत अशें साबार जाणांनी अर्गां दिल्यांत आमी एक घडी बोर मावून रावया
ह्या भाग्यवन संता मुखांत आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर मौनपणी अर्गां दिवया. उबी रावात. भोव काकुळदारा बापा, भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारा आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरीपात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी भाग्यवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या ये भाग्यवान जो हांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवा तुका विसलो आनी क्रिस्ताच्या मुखार लोकांच्या काळजाची दारां उगडून पवित्रतेच्या सत्तेन भरलो. ओग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत भरसळली. देवाचेर तुजो विश्वास आखेर पर्यंत सांबाळलो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगार करून बरो गवळी कसो आमची भेट करून तूं वांगडा राखयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोंक आमकां कुमो कर. तुजी भाग्यवन जिणी आमच्या जिवितांत प्रेरण जावं. आमी सदांच पुरसायल्ल्या जेजू थंय आमची दीस उबारूं आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन दयकन बसा. साबार जाणांनी तांची त्या सांवांगा सरगल्यांत ती सगळीं आमी सांजू हांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत समर्पून दिल्यांत. तसो बरो देव जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर जें कितें तुमी बावडतान मागलां तें तुमकां सगळ्यांक फावो करून दिवळ्ळें आमचे हरियेकल्याचें मागणें. बाळतेर बऱ्या रितीन जावन भलायकेवंत भुरगीं फावो जाल्ल्या खातीर ते कांय जाणांनी अर्गां दिल्यांत. गॅस्ट्रीक एलर्जी गूण जाल्ल्याक गूण जावंक ते कांय जाणांनी मागलां. भुरग्याक उलोवंक साध्य जावच्या खातीर मागलां. जागो फाटी मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 5 जाणांनी मागलां. कुटुंबान शांती समाधान लाभोवंक 5 जाणांनी. पुताक बरी भलायकी मेळोवंक मागलां. भुरग्याक बरें करून शिकोवंक मोत 2 जाणांनी मागलां. आवय बापायक बरी भलायकी कुटुंबांत एकवट रास जावच्या खातीर मागलां. सुनेक बरें काम मेळोवंक कातीची पिडा आनी आंगांत उलोवप येवचें गूण जावंक 2 जाणांनी मागलां. बरी जिणये सांगाती विंचूंक आनी लग्नाचें जिवीत बरें जावंक मागलां. बरी सैरीक मेळोवंक 20 आनी 4 जाणांनी मागलां. परिक्षेन पास जावन बरे अंक मेळोवंक 5 जाणांनी. कुटुंबांतल्या सर संध्यांक बऱ्या भलायकेन सांबाळूंक मागलां. भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक 12 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवचें देणें लाभोवंक मातयाचे केस जडल्ले फाटी येवंक भुरग्यांचें शिकप बऱ्या रितीन जावंक मागलां. बरीं कामां मेळोवंक 2 जाणांनी. जाग्याचे रेकॉर्ड आतांक मेळोवंक 2 जाणांनी. घरच्या येजमान्यान सोरो सोडूंक आर्नियाच्या पिडेतावन बरेंपण मेळोवंक भुरग्याची शेळ आनी कोंकली गूण जावंक विजा मेळोवंक 3 जाणांनी मागलां. तकली गूंची उणी जावंक इस्रायल आनी पालेस्तिना मदें शांती राज जावच्या खातीर मागलां. पुताक बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक पुताचें रीण फारीक करूंक आदार मेळोवंक पुताचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक पांयांची गांठी दूख गूण जावंक 7 जाणांनी मागलां. बाळतेर बऱ्या रितीन जावंक 2 जाणांनी मागलां. परगांवान काम करच्या एका तरणाट्यान बऱ्या रितीन काम करूंक आमल पियोणें सोडूंक 3 जाणांनी मागलां. भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक सुनेक बरें काम मेळोवंक मायग्रेना तावन बरेंपण जोडूंक दुवेक सायनसाच्या समस्या तावन पर्याय मेळोवंक एका स्त्रियेचो किडनेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक परिक्षेंत पास जावन बरें काम मेळोवंक मागलां. भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागलां 2 जाणांनी. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक 4 जाणांनी मागलां. थायरॉयड समस्या तावन बरेंपण जोडूंक 3 जाणांनी. BP नॉर्मल जावंक मागलां. काजारी जिवीत बऱ्या रितीन जियोवंक आदार मागला. कोर्टाच्या केसींत जीक लाभोवंक 8 जाणांनी मागलां. भुरग्याचे समस्ये परिहार जावंक जावयांचे बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक ऑपरेशन जाल्ल्या आतांची दूख गूण जावंक काम करूंक साध्य जावच्याक मागलां. बरी न्हीद पडोवंक पांयांची दूख ऑपरेशन नासतना गूण जावंक काणगेल्ल्या जाग्यार एक बरें बिडार उबारूंक मागलां.
रीण फारीक करूंक आदार मागला तेगा जाणांनी दुबईंत काम मेळोवंक 2 जाणांनी मागलां रीण दिल्लें फाटीं मेळोवंक मार्गाचे समस्या इत्यार्थ जावंक मागलां मानसीक पिडेतावन बरेपण मेळोवंक नातीचें बें पयस जावंक हाताची दूख गूण जावंक मागलां 2 नर्सिंग कोर्स बऱ्या रितीन संपोवच्या खातीर मागलां जाग्याचे समस्या बऱ्या रितीन इत्यार्थ जावंक CA परीक्षेक बरी तयारी शिकल्लें मोतीन उरोवंक वत्ताड उणो जावच्या खातीर 2 जाणांनी मागलां एग्रीगोल्डांतले पयशे फाटीं मेळोवंक बरो गरजागो मेळोवंक आस्पत्र्यांत काम मेळोवंक मागलां एका तरणाट्याक फायल्साच्या समस्या तावन परिहार मेळोवंक एका स्त्रियेक चरक्या भुरग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागलां कॅन्सर पिडेतावन बरें जावंक 2 जाणांनी मागलां 2 आत्मीक कार्यांनी सक्रीय रितीन मेतेर जावच्या खातीर मागलां कुटुंबांतलें लग्न कार्य बऱ्या रितीन जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक मागलां ल्हानशा भुरग्याचें अट्ट राग उणो जावच्या खातीर एका तरणाट्यान आवय बापूय काल जावंक जबाबदारेन काम करूंक मागलां जाग्याचे समस्या आनी वांटाप समाज सारकें जावंक मागलां गोवा बायले मोदें आसचो मनस्ताप राजी संताना मुखांत्र परिहार जावंक मागलां भुरग्यांची शेळ कोंकणी उणी जावंक गर्भकोशाचे समस्या परिहार जावंक बेंजार मुदी भायर पडिल्ली पाटी मेळोवंक एकल्या कुटुंबा जिवितांत संतोष समाधान मेळोवंक मागलां ऑपरेशन केल्ल्या हाताची दूख संपूर्ण गूण जावंक जर्मनीन शिकच्या एका तरणाट्याक बेगीनच काम मेळच्या खातीर मागलां आनी एका भुरग्याच्या प्रत्येक इराद्या खातीर मागलां एक घडी बोर मावून रावया आमच्या मोतीदासचे इरादे आनी कोणा खातीर मागता म्हूण बसावन ह्या पून तळार आमी आयल्या तांचो एक घडी बोर उडास काडया आमचो जुवांव पावल दुसरो सर्वांचे मागणी आयकोन दी आनी तांणी आशिल्लें जेजू तावन तांकां फावो जावं दी म्हूण कलतेपणी मागया उबी रावात तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संत भक्ता संगी सर्गीच्या राजा तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वागणूक आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे केलेल्या बक्षिता तशें आमची पत्कां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मोरये कुरपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये दवचमय मोपी आमकां ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सर्वदा आमेन नवी आमचो आदार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच बरें तुजो सेवक भगेवन जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार आमचे सर विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजे कशें वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता तोच देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दे आमेन भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो ताची देख घेवन आनी खरेपणी तसो जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां गटाय मेळ्ळो आमेन आलतारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा
ताचे देखीन संतेपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गेच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां काल तुमचेर देवो आमेन. भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या ह्या मंगळाराच्या दिसा नोवेनांत आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आदल्या मंगळारा दीस जाल्लो आमच्या पात्रोन संतांचें फेस्त भोव दाबाजीक रितीन आचरण करूंक आमकां देवान फावो केल्ल्या खातीर ताचो आमी अर्गां उपकार पटयतना तुमचो समेस्तांचो एकाच सुत्रान विविध रितीनी तुमी आदार दिला आनी हे फेस्ताचो संभ्रम बरो जावंक आमकां कुमोग केल्या. तुमकां समेस्तांक एकाच सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाचें संभ्रमीक मीस भेटोवन अर्थभरीत प्रसंग दिल्ले मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिना आमच्या ह्या पून तळाचे पून शेताचे रेक्टर बाप तांणी भोव अर्थभरीत प्रसंगांत आमकां सांगलां. ल्हान संगती मुखांत्र देवाक आमी विश्वासी जायचय आनी देवाचें राज ह्या संवसारांत बांदून हाडूंक तांणी एक भोव अर्थभरीत प्रसंग आमकां दिला. तुमच्या समेस्तांच्या नांवान तांचो हांव उपकार बोडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां हांव ह्याच्या दिसा हांगासर मुड्दोम दिवन आमकां आदार दिल्ल्यांक मानाच्यो वाती आमी वांटतले. हांव विल्सन नेल्सन पिंटो जल्म दिसाच्या संदर्भार निरुडे, विल्मा नवीन लोबो कुप्पे पदव, जेनेविव पिरेरा पेर्मुदे, पीटर फ्रांसिस वेलंकणी रेंजर्स बचपे, हेनरी रोड्रिगस सान पाउल वाडो, हेनरी पेल्सी रोड्रिगस आनी कुटाम सांजुआंव वाडो, बाबा जतनील मॅन्युअल डिसोजा तिसऱ्या वर्साचो जल्म दिवस ताका बरो जल्म दिवस आमी मागतांव. सान फ्रांसीस पयलो वाडो, पीटर डी आल्मेडा सान बोस्त्यां वाडो, पीटर डी आल्मेडा सान बोस्त्यां वाडो, मारिया कुटिनो अर्गां जावन पयण बऱ्या तरान जाल्ल्याक पवित्र काळजा वाडो, सुष्मिता डी सिल्वा पेरार, जोसेफीन वेगास नित्यादार वाडो, बेबी क्लोई लॉरेन्सिया दुसऱ्या वर्साचो जल्म दिवस आचरण करच्या संदर्भार वेलांकणी वाडो, तेरेस डिकोस्ता लुड्स वाडो, ग्रेसी कार्डोजा सान लॉरेन्स पयलो वाडो. मुड्दोम दिल्ल्या सर्वांचो आमी मनापुर्वकी उपकार बावडटांव आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमचो जुवांव पावल दुसरो विनंती करूं दी म्हणलें आमचे हरी एकल्याचें मागणें. कुटुंबाक तुम भद्रासो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्याक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तुम भद्रासो सर्वांक सन्मान वाल्लो श्रेष्ठ गौडी पवित्र सभेचो क्रिस्तांदार उगडोंक उलो दिल्लो शिकयलो भक्त मागे येसो श्रेष्ठ गौडी पवित्र सभेचो क्रिस्तांदार उगडोंक उलो दिल्लो येवकारिस्ताचो मोग शिकयलो भक्त मागे येसो दुसरो सांतो आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबायेचो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो
आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं भोगसाणे जोडच्या आमकां आदर्श कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं क्रिस्ताचो पाटलाव करून प्रेरण तूं भोगसाणे जोडच्या आमकां आदर्श कुटुंबांनी एकवट जोडच्या कारण तूं दैवीक आकुलतेचो व्हड भक्त तूं मागे जुवांव पावल दुसरो सांदू आधुनीक काळांतलो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो तरणाट्यांक तूं आपुरबा येसो कुटुंबाक तूं भद्रासरो सर्वांक सन्मान वाल्लो मुखार पुता सोवे ओंकार मर्या आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान सुवाम पावल दुसऱ्या आम्हा बसोन विनंती कर भाग्यवान सचेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र नावी आमेन.